दीस आयतार, एप्रिलाची 12 तारीख 2026. पास्का काळाचो दुसरो आयतार, दैवीक काकुळतीचो आयतार. पयलें मसाप, धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 42 तावन 47 पर्यंत. सुमेस्त धर्मदुताची शिकोवण आयकुच्यात भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक ती रासणेन आपलो वेळ खर्चितली. धर्मदुतां मरिफात साबार असर्यां आनी खुणा जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एका तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवज म्हणून दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळान भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतालो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118, 2-4, 13-15 आनी 22-26. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाखणून म्हणू, तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. आरोनाचे घराणे म्हणू, तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणू, तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैतवलां, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलों आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कठिनायेन चलयलें, तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडलें ना. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आबळे, सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटक्क जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो, संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. दुसरें वाचप. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वळ 3-9 पर्यंत. भावा भयणीनो, हरसेल्लो जावं देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एका जिव्या भरवशाक नव्यान जनीत केल्या आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्यान. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात आमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक थरा व्हड कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात, जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालून वारोन पळयल्ल्या नश्वर भांगरापरास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन आसलेल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर्त्या संतोषान तुमी उमळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात.
देवाचें उतर हें देवाचें वळखकार उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सोमी म्हणालो, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय. पळयनासतना सतमंतली कितली भागी. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वळ 19 तावन 31 पर्यंत. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या सायतारा सांजेर सुदैवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तेवळ जेजू तांच्या मदगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी भोगशितात तीं भोगसतलीं. जांचीं पदकां तुमी भोगसिनात तीं भोगसशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगातान नातलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी ताच्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आशिल्लीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्ही. पळयनासतना सतमंतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीक जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमानिसय. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिसय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भारतांत आयिल्लो धर्मदूत तोमस जिवंत सोम्याक हेर आपोस्तलां प्रास 8 दिसां उपरांत पळयता. आपणाक पळोवंक नातिल्ले, आपडे नातिल्ले, आयकनातिल्लें पातयोवंक तो तयार नातलो. तो सोम्याक आपडून, आयकून, पळोवंक उपरांत आपलो भावार्थ सोम्या तें उक्तान उसारता. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हणटा. ह्या भावार्थाच्या उसारण्या विशांत पवित्र सभेचे थोडे परविले सांत ह्या परी विवर दितात. 6 ऑगस्टीन सांगता, तोमासान जेजूक पळयलें, ताका आपडलें आनी तो देव म्हणून मानून घेतलें. तो सतमानलो आनी भावार्थाची उसारणी तांणी केली. ह्या भावार्थाचे उसरणे विशीं सांत ग्रेगरी वर्तो ह्या परी सांगता. देवाचे खुशे प्रमाणे तोमस सोम्याच्या पयले दिसोणे वेळी नातलो. सोम्याक आपडल्या वरवीं ताणें आमचो भावार्थ घट केलो. आमचे दुबाव ताणें पयस केले. अशें आमी कुंभारान सोम्याक देखले वरवीं आमी तसो भावार्थ उसारूंक. अलेक्झांड्रियाचो सांत सिरल सांगता, तोमस सोम्याक आपडलेल्या वेळी ताणें भावार्थाची पासारणी केली. तो निजायकी पुनर्जीवन जाला आनी तो निजायकी नीज देव आनी नीज मनीस.
सान जुआंव क्रिस्तोस्तम विवरण दिता. सान थॉमस थोड्या काळाक हो दुबाव करता, पूण सोम्याक देखल्या उपरांत तो जिवंत सोम्यातें संपूर्ण पातयेता आनी भावार्थाची पासारणी करता. सोम्याचें मनशापण तशेंच दैवीकपण तो मांडून घेवन करता ती भावार्थाची उसारणी. सा आंब्रोस थॉमसाच्या भावार्थाचे प्रसारणेक ह्या परी अर्थ दिता. थॉमस दुबाव करता अशें आमी सर्व जिवंत जेजूतें भावार्थ उसारू. ताणें ते पवित्र घाय आपडले आनी काळजांतून उसारलीं उतरां ती भोगणां म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा अशें जेजू सोम्याची कूड दैविकायेन रेवडली.